पणजे भाजपा मंडळान गांधी जयंती दिसा स्वच्छ भारत हो उपक्रम राबयल्लो। स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही आयच्या काळाची गरज आसा। पसरिल्ल्या दुयेंसांचेर आळा घालपाक हो उपक्रम म्हत्वाचो आसा, अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सांगलां। ह्या वेळार पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आयडेस्को खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। प्रायम मिनिस्टर आमचो नरेंद्रजी मोदी यांनी जे स्वच्छ भारत अभियान हेजे जी हाक दिल्ली आसा ते हाकेक आमी उसरून फुडें वयता आनी हो कार्यक्रम आमी हांगासर आयज ऑर्गनायज केल्लो आसा। अशा तरेचो कार्यक्रम आसा की हांगासर आमी पणजेंतले जे 18 जून रोड आनी आत्माराम बोरकर रोड हितून दोनी वटेन जितले प्लास्टीक आनी जे कचरो जो जाल्लो आसा तो क्लीन करप आनी भारतीय जनता पार्टी पणजे मंडलाचे सगळे कार्यकर्ते तसेच आमच्या ऑफिस बेरर हेंच्या तर्फे हे क्लिनिंग जातले। म्हणजे जो पक्ष केवळ गोव्यात जास्तीत जास्त संघटनात्मक दृष्ट्या सक्षम असा असो ना, देशात आणि जगात सुद्धा अशा पक्षानं जो असलो विषय खांद्याक लावून घेवंक जाय आणि तरच जनताय तांच्या फाटल्यान रावतली। भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चान आणि महिला मोर्चान हे कार्यक्रम दोनूय घेतलेले असतात आणि गोंयभरात आज कार्यक्रम जातात। म्हाका योगायोगान म्हज्या मतदारसंघात वचूंक मेळूंक ना। हांव पणजी असलो म्हणटो पणजेकारांक मेळपाक हांव गांधी जयंती केल्या नंतर हांव हांगा आयिल्लो आसा। सुंदर सोबीत पर्यटनाच्या दृश्टीन आनी वयर जर आमकां व्हरूंक जाय आनी हांगासरले जनता ही जर निरोगी उरूंक जाय जाल्यार ही गोश्ट खूब महत्वाची आसा। आम्ही आयज पणजे शहराचो वाठार घेतला हातान। हाच्या नंतर आमी एक पंतप्रधानाचो एक ह्या वर्साचो मोटो आशिल्लो ओपन डेफेकेशन फ्री भारत आणि त्याच निमित्तान आमी एक आमचो एक आल्तीन एक स्पॉट आशिल्लो ज्या जाग्यार लोकांक टॉयलेटीची सोय नाशिल्ली, थंय आमी आज टॉयलेट बांदून आयज ताजें लोकार्पण करता।